Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. असा अंजुना जीवार वाडा गव्हर्मेंट शाळेकडे आणि हांगासर एक प्रॉब्लेम जाला की विलेजर्सांचे ऑब्जेक्शन आहे की हांगा एक ते मोबायल टावर जावपाचो आनी त्या टावराक जो इफेक्ट जी हे शाळेन अंगणवाडी आनी प्रायमरी जी भुरगीं स्कुलान शिकूंक येता तांकां इफेक्ट जावंक शकता आणि बाकी सरावंडींग लोकांकूय त्रास जाता ते की जे विलेजर्स आसा तेंचे ऑब्जेक्शन आसा तेंच्यांनी कोण टावर घालची कंपनी आसा तांकां बी सांगलां की तुमी हांगासर टावर घालूं नाका आमचें ऑब्जेक्शन आसा विलेज पंचायतीनी तेंचे कांय परमिशन दिवंक ना आनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की हांगासर टावर घालून दिवचो न्हू म्हणून. अगर इधर आने से पहले आपने ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है इधर सिक्योरिटी तुमचे ना थंडर फोर्स तो थंडर फोर्स की इधर लाने की जरूरी क्या पड़ गई आपको? नो नो दिस इज आपको अगर सब परमिशन है, परमिशन लीगली है, सब डिपार्टमेंट का है, सब लीगली है, तो फोर्स लाने की इधर जरूरी नहीं है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू कम. अगर आपकी सहमति होगी तो मैं एक EMF एक्टिविटी है वो एक चला दूँ आपके पास में, जिससे आप लोगों के भी डाउट से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो इस चीज़ से ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर आप लोग अलाउ करो तो मैं लगे तो कल ही लगे तो सेम टाइम पे अरेंज कर दूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा कि एक इस चीज़ से कुछ ये रेडिएशन होता नहीं. हम लोग के पास में ऑलरेडी परमिशन लेटर है जो सिमिलर लाइन में जो गोवा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोगों ने PWD से लिया हुआ है. स्टिल अगर लोगों को एक रेडिएशन के जो भी अगर इनको डाउट्स है तो हम लोग के पास WHO की रिपोर्ट्स है, उनका ट्रेंड्स के डॉक्यूमेंटेड ड्यूटी के गाइडलाइंस है, तो मैं इन लोगों को दिखा सकता हूँ. वो सब कुछ गूगल पे ऑनलाइन अवेलेबल है. यहाँ पे कौन सी कंपनी टावर कर रही है? इंडस टावर. पंचायत ने विलेजेस को यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लिया नहीं है टावर डालने से पहले. भाग रहे हो ना एका लागून आमचो ओपोज आहा की हो आमकां टावर नाका हांगासर आनी हेच्या फुडें हो टावर घेवन येवचो न्हू. आनी तुमी फुडें एक्शन कितें घेतलें तुमी समज आमकां घेवचीच पडटली. आता ही इतली एक्शन घेतल्यार फुडली एक्शन घेवची आमकां इन फ्युचराक आमी वायलेशनाचेर येवंक शकता अशें आमी म्हणिना, म्हटल्यार आमी गांवचे लोक वायलेशनाचेर येवंक शकता. त्या खातीर म्हणटा आमी रिक्वेस्ट एक करतात गव्हर्मेंटा कडेन, एज अ CM कडेन एक रिक्वेस्ट करता. तो एट प्रेझेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो आसा न्हू, एड्युकेशन डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा न्हू, म्हणून तेणी खंयच्या खंय विलेजरांक कॉन्फिडन्स घेवच्या आदीं तेणी खंयच्या खंय खंयतरी परमिशनाय दिवंक फावना. खंयचीय कंपनी येवं की त्याच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो तेजे कडेन आसले म्हणून तेणी खंयतरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान खंयच्याय प्रायवेट कंपनीक येवन परमिशनां दिवन बारीक मायनॉरिटी भुरग्यांक त्रासांनी घालपाचें न्हू. कित्याक भुरगीं हांगासर शिकपाक जाय आनी तेंचें फ्युचर बिल्ड अप करपाक जाय. आनी तेचे जर इफेक्ट जाले मायंडाचेर कसले इन फ्युचरार ह्या टावरा बद्दल ते सांगता की हेचेर इफेक्ट जावचें ना. हे न्हू आमी मानिना ते, कित्याक ऑलरेडी आतांच पळय झाडां पेडां हे सगळे इवन जी पळय सुकणीं पासून आसली ह्या टावरांक लागून हे रेडिएशनाक लागून कितकेच अशे कोबार जाल्ले आसा, जीव जंतू पासून कोबार जाल्ले आसा. ह्या खातीर आमी एकूच रिक्वेस्ट आहा की हेचे बद्दल तेंच्यांनी हांगर इंटरफियर जावप ना. स्टुडंटा खातीर हांव सांगता